नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन अदिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। म्हादय विशीं सरकार आसा गंभीर। म्हादय बचाव अभियानान मांडिल्ले मुद्दे घेतले विचारान, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री अजित पवार विचारता मनोहर पर्रीकर कोण काय म्हणून पुण्यात चाळवल्ले बायलेन गोयचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांचे उदाहरण दीत अजित पवाराचेर काडिल्लो फोग। आपल्याक दिल्ले खात्यांनी ना दम। मंत्री तवडकरान भाजपाचे जाल्ले बसकेत उक्तायली नाराजी। गरज पडली जाल्यार मंत्रीपदाचो राजीनामा दिवपाची दाखयल्या तयारी। महाराष्ट्राच्या नेतार्डे वाठारांतल्यान गोंयांत पाविल्लो ओमकार हत्ती परतून पावलो सिंधुदुर्गांत। हत्तीक लागून लोकांमदीं पातळिल्लो भंय। ओमकार हत्तीचेर राना खात्यान ड्रोन कॅमेऱ्यावरवीं दवरल्या नदर। घराच्या मुखावेल्यान आमंत्रण दिल्यार घर वापसी करपाक आसा तयार, सांगता आदलो मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो आदलो खडेगाठ फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकर। आणि 1050 विदेशी पर्यटकांक घेऊन मुरगांव बंदराचेर लागली पहिली आंतरराष्ट्रीय क्रूज बोट। पारंपरिक नाच सादर करून पर्यटकांक दिलो येवकार। आता खबरो विस्तारात। म्हादय विशीं आमी गंभीर आसा। जे विशय म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान मांडल्यात ते सगळे मुद्दे विचारांत घेतल्यात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान सोमारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान सोमारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। म्हादयचेर सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जावची हे खातीर यत्न करचे, कळसा बंडुरा प्रकल्पाचो एरियल सर्वे करचो आनी म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळाची केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्या कडेन भेट घडोवन हाडची अशी मागणी आमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या अशें म्हादय बचाव अभियानाच्या वांगड्यांनी सांगले। आज मीटिंग आशिल्ली, कितें डिस्कशन जालें? आमी काही मागणी केल्या की आमची जी म्हादयची केस जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी घेवपाक जाय, तर तेच्या खातीर सरकारान आपूण विशेष प्रयत्न करपाक जाय। त्या शिवाय कशें आसा की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो आसा तो जर दिल्लीचो आसलो जाल्यार तो व्यवस्थीत रित्या तो विशय हाताळूंक शकता आनी सुप्रीम कोर्टा कडेन जेन्ना गरज आसा तेन्ना तो गोंयचें प्रतिनिधित्व करपाक शकता। ती मागणी केली। मागीर एरियल सर्वे त्या पुराय वाठाराची जावची म्हणून आमी मागणी केली। आनी आमचे जे केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदलाचे मंत्री आसा भुपेंद्र यादव, तर तेंची भेट जावची। तांकां भेट घेवन आमी आमचो विशय जो आसा म्हादयचो जो डॅमींग एंड डायवर्शनाचो विशय आसा तो मांडचो, हेच्या खातीर आमी मागणी केल्लेली आसा आनी सरकारान तेचेर आपूण विचार करपाचें आमकां सांगलेलें आसा। ती एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आसा कारण एक फिक्स डेट घेवपाची केसीची आनी ती पुराय केस मागीर त्या दिसा जावपाची, म्हणजे परतो वचपाचो येवपाचो खर्च जावचो ना आनी मॅटर वील बी सेटल वन्स फॉर ऑल। त्या मनशाक अनुभव आसा म्हादयचो, अशा मनशाक अपॉयंट करचो आनी ताका अशें डेजिग्नेशन दिवचें किंवा ताका अशें प्रमोशन दिवचें की जो will represent the case when the matter comes with the tribunal or when he has to discuss the matter with the government of Karnataka. कोणाक अपॉइंट करता म्हादय विशीं आमी गंभीर आसात। जे विशय म्हादय बचाव अभियानाच्या शिष्टमंडळान मांडल्यात ते सगळे विचारात घेतल्यात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। म्हादय आंदोलनाची निर्मला सावंत, राजेंद्र शिरकार आनी सगळे जाण म्हाका मेळपाक आयले। हांव आनी डब्ल्यूडी मिनिस्टर आशिल्ले, तांच्यांनी काही गजाली जी सरकाराक सजेस्ट केल्या आमी तेंच्या इन कन्सल्टेशनान आसा। वॉट एवर दॅट आमी रिगार्डींग एजी आनी बाकीचे एडवोकेट हांचे कडेन डिस्कस करतले। वी आर व्हेरी पयली पासून जो सांगता वी आर व्हेरी मच सिरियस। तांच्यांनी सांगिल्ल्यो गजाली आमच्या तकलेन आसात आनी आमी त्यो ऑलरेडी कन्सिडर पयलीं केल्ल्यो। सेंट्रल लिडरान मेळटले तांकां घेवन
तेंच्यांनी सांगलां की अपॉइंटमेंट फिक्स कर म्हणून बाकीचे सगळे सिच्युएशन्स तेंच्यांनी एनवायरमेंट मिनिस्टरांनी अपॉइंटमेंट मागल्या प्रोटेक्शनूय मागला एक तो तेंच्यांनी जो प्रोटेक्शन मागल्याक तो ते म्हादई ट्रिब्युनलांनी पयलीं परमिशन दिवपाक जाय मागीर प्रोटेक्शनाचो विशय आमी ते पयलीं म्हादई ट्रिब्युनल शूड अलाव सेम वन मोर थिंग. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारान पुण्यात एका बायलेच्या प्रश्नाक जाप दितना एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केला. दर दिसा जावपी येरादारीचे गचमुड्डीक लागून पुण्यात कांय लोकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवाराक बरोच उजरावन काडलो. ह्या वेळार एके बायलेन अजित पवाराक गोंयचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारांचे उदाहरण दीत पर्रीकारां भशेन केन्ना तरी अचकीत भेट दिवन येरादारीच्या कोयणीचेर लक्ष दियात म्हणून सांगिल्ले. ताचेर अजित पवारान ते बायलेचे म्हणणे सकारात्मक दृश्टीन घेवपाचे सोडून तिकाच पर्रीकार कोण काय म्हणून उरफाटो प्रश्न केलो. राजकीय अज्ञानाक लागून अजित पवार हांणी अशेच तरेचे स्टेटमेंट केल्ल्याचे दामो नायक सांगता. गोयचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच थोड्या वेळा खातीर केंद्रीय संरक्षण मंत्री म्हणून जांणी काम केला ते सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची गोयच्या तशेंच देशातल्या सर्वसामान्य लोकांक वेगळी आनी वळख करून दिवपाची गरज ना. गोयचे मुख्यमंत्री म्हणून तशेंच केंद्रीय संरक्षण मंत्री म्हणून पर्रीकार हांणी केल्लें काम दरेका गोंयकाराक तशेंच देशातल्या सर्वसामान्य लोकांक बेस बरें याद आसा. मनोहर पर्रीकार म्हटले काय गोयचे आदले मुख्यमंत्री आणि देशाचे आदले संरक्षण मंत्री म्हणून कोणीय सांगतलो. पूण महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आशिल्ल्या अजित पवार हांणी मनोहर पर्रीकार हांचे विशीं अजापीत करपी स्टेटमेंट केला. अजित पवार हांणी बायल पुलीस अधिकाऱ्या वांगडा घातिल्ल्या वादाचें राजकारण थंड जावचे पयलींच तांणी आनीक एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केला. ताका लागून बरोच बोवाळ जाला. पुण्यातली एक बायल अजित पवारांक गोयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे प्रमाण काम करपाचो सल्लो दिता. हे बायलेचो सल्लो आयकून घेवन तिका सकारात्मक जाप दिवपाची सोडून कोण मनोहर पर्रीकार काय म्हणून अजित पवार तिका उरपाटो प्रश्न करता. पर्रीकर सर जसे दिवसा कधी फिरायचे तसं तुम्ही कोणीतरी राहतात. तुम्ही कधीतरी ट्रॅफिकचा टाइम जेव्हा असतं ना तेव्हा कुणीतरी यायला पाहिजे. असं नाही की माहिती नाही असं होऊ शकत नाही. अँब्युलन्स मनोहर पर्रीकर गोव्याचे जे होते मिनिस्टर ते जसे फिरायचे तसं तुम्ही अननोन कधीतरी टाइम न सांगता व्हिजिट करत चला. दॅट इज द बेस्ट सोल्युशन. त्याची गरज नाहीये की तुम्ही प्रश्न विचारणार आम्ही सांगणार नाही सर असं आम्हाला म्हणायचं नाहीये. फक्त आम्ही इतकं इरिटेट झालेलं आहे की ते राहायचं की नाही हा प्रश्न पडलेला आहे आम्हाला. ताका लागून महायुतीच्या सरकारात वांटेकार आशिल्ल्या अजित पवार हांका मनोहर पर्रीकारांविशीं माहिती ना ही अजापाची गजाल जावन आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सभापती म्हणून आपूण समाधानी आसा. आपल्याक मंत्रीपदाची आस्त ना म्हणून सांगपी काणकोणचो आमदार आनी सध्याचो मंत्री रमेश तवडकार पक्षान दिल्ले जबाबदारी विशीं समाधानी आशिल्ल्याचें दिसून येता. 2 दिसां पयलीं जाल्ले भाजपाचे बसकेत तवडकार राजिनामो घेवन आयिल्ल्याचें कळटा. मंत्रीपद मेळूनय तवडकार कित्याक चाळवला पळयात पुरे बातमी. मंत्रीपद मेळूनय रमेश तवडकार समाधानी नाशिल्ल्याचें दिसून येता. तांकां ज्येष्ठते प्रमाण खाती जाय आशिल्ली पूण ताका ती खाती मेळूंक नाशिल्ल्यान तवडकार चाळावला. हालींच 2 दीस पयलीं जाल्ले बसकेतूय तवडकार मंत्रीपदाचो राजिनामो घेवन आयिल्ल्याची गजाल कानार पडल्या. खासा गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण आपल्याक दिल्ल्या खात्यांनी कांयच दम नाशिल्ल्याची भावना मंत्री रमेश तवडकारान उक्तायल्या. कला आनी संस्कृती तशेंच खेळा खात्यात कांयच दम नाशिल्ल्याचे तवडकारान भाजपाच्या बसकेत उलोवन दाखयिल्ले. खेळा खात्या वतीन लोकांक कोट्यांनी रुपयांचे देणे आशिल्ल्याचे तांणी बसकेत जाहीरपणान सांगिल्ले. खंय ह्या बसकेत भाजपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांक तवडकाराचे म्हणणे गुपचूप आयकून घेवचे पडले. मंत्री तवडकाराच्या ह्या नाराजीनाम्याचेर गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें म्हणटात ते आयकात. फाटल्या सप्तकान गोंयांत जाली, विशेषतः पणजे जाली आनी थंय रागान रमेश तवडकर आयिल्लो हें सत्य. आमी कन्फर्म केलां रमेश तवडकराच्या लागींच्या सुत्रा कडल्यान की ही गजाल घडली ती खरी. इतलेंच न्हय तर रमेश तवडकर राजिनामो पत्र सुद्दां थंय घेवन आयिल्लो तयार करून. हाजोर तो ही सबंद फाटभूंय जाल्या म्हणजे 1.5 म्हयने पयलीं ताका जर मंत्रीपद दिलां जाल्यार तो रागार आसा, भितरल्यान धुमसता आनी राजिनामो घेवन भोंवता. हाजोर तो राजिनामो दितलो अशें न्ही पूण तो राजिनामो दिवन सरकाराक नमोवपाक सोदता ही गजाल सत्य. 2-3 गजाली आहात. सभापती आसतना तांकां एक सायरन गाडी मेळटा, ताचे मुखार एक पुलिसांची व्हॅन आसता.
ती काढून घेतली, कारण आतां तो मंत्री सभापती ना. सभापतीकय तशे तरेची व्हॅन मेळटा काय हो प्रश्न, पूण रमेश तवडकराक तो खास मान मेळिल्लो. रमेश तवडकराची अपेक्षा आतांय तो आपल्याक मान मेळचो, मुख्यमंत्री ताका तो दिवपाक तयार ना. दुसरें ताजें म्हणणें आपल्या खेळा खात्याक दिलां, पूण खेळा खात्याक अजुनूय कितलेशे पयशे दिवपाचे आहा. खेळा खातें रिणान आसा 20 कोटीचे परत चड, खेळा खातें रिणान आसा 200 कोटीचे परत चड. सो हो एक प्रश्न ताका घुमसता. आर्ट एंड कल्चरान म्हत्व उरूना म्हणटा तो. आदिवासी कल्याण खातें जें ताका इतलें तेंप जाय आशिल्लें, तातूंतय जो कितें पावर आहा तो पावर ना अशें भितरलीं सुत्रां आमकां सांगतात. ताका लागून अशे तरेचो एक राजकीय घुसपट सरकारान जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. आतां हांव जाणा की हें भाजप अशे तरेचें प्रकरण कशे तरेन हाताळटा. हें च्याच्या पेल्यातलें वादळ ठरूं शकता, वयले वयर उचंबळाय निर्माण जातली, बंद जातलें. कारण निमाणी मुख्यमंत्री आनी हायकमांडान दोळे मोठे केले न्ही, सगळे मंत्री स्वता सारके सरळ जातात. पूण निमाणें आनीक एक गजाल लक्षांत दवरपाक, 1.5 वर्सां भितर इलेक्शन आसा. 1.5 वर्सां भितर राजकीय चळवळी आनीक इल्ल्यो नेटान चलूंक लागतल्यो, ऑपोजिशन आनी सक्रीय जातलें. ताका लागून सरकारांतली पळय जी उचंबळाय आसा ती भायर एक बरी संदी ऑपोजिशनाक मेळूंक शकता. आनी जर सरकारांतल्यान कांय घटक जर भायर गेले जाल्यार BJP मुखार तें एक मोठें आव्हान ठरूं शकता. ही एक ल्हानशी कीट. भाजपाचे बसकेत नेमके जाले कितें? भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी तशेंच मंत्र्यांची पणजेत बसका जाली. ते वेळार आपल्याक दिल्ल्या खात्यांनी कांयच दम नाशिल्ल्याचें सांगीत मंत्री तवडकरान नाराजी उक्तायली. मात तांणी आदिवासी कल्याण खात्या संदर्भात कसलेच विधान करूंक ना. तशेंच मंत्रीपदाचो राजिनामो लेगीत दिवपाची तयारी तांणी दाखयल्ल्याचें आयकपाक येता. मंत्री तवडकराक ज्येष्ठते प्रमाण जाय आशिल्ली खातें वांटप करचे पयलीं तवडकराची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा बसका जाल्ली. तेन्ना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. आपल्याक ज्येष्ठते प्रमाण खाती मेळची अशी अपेक्षा तवडकरान व्यक्त केल्ली. काणकोणा थळाव्या पत्रकारां वांगडा उलयतना तवडकरान खेळा, कला आनी संस्कृती खात्यांत कमी कामाची संदी आशिल्ल्याचें मत उक्तायिल्लें. शिक्षण खात्यांत आपल्याक रस आशिल्ल्याचें तांणी जाहीरपणान उलोवन दाखयिल्लें. पूण तवडकराक अपेक्षा आशिल्लें खातें मात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्या कडेन दवरलें. दिगंबर कामतीक भौशीक बांदकाम हें वजनदार खातें मेळ्ळें. तेच वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे कडेन पिवपाच्या उदकाच्या खात्याची जबाबदारी सोपयली. तवडकराक मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाची खाती मेळची अशें मत ताच्या समर्थकांनी उक्तायिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्राच्या नेताळणे वाठारांतल्यान गोंयांत आयिल्लो ओमकार हत्ती परत आपल्या मूळ सुवातेर गेल्ल्याचें आयकपाक येता. दोडामार्ग तिळारी वाठारांत आशिल्ल्या हत्तीच्या कळपांतल्यान हो ओमकार हत्ती गोंयांत पाविल्लो. महाराष्ट्र गोंय शिमेवेल्या मोपा वाठारांत आयले उपरांत सोमतोच दुसऱ्या दिसा परत गेल्ल्याचें कळटा. अशें आसलें तरी राना विभागाचे अधिकारी ताच्या हालचालींचेर ड्रोन कॅमेरा वरवीं नदर दवरून आसात. महाराष्ट्राच्या नेतार्डे वाठारांतल्यान ओंकार हत्ती मोपा वाठारांत पाविल्लो. रानवटी हत्ती लोकवस्ती लागीं पाविल्ल्यान मोपाच्या लोकांमदीं भयाचें वातावरण पातळिल्लें. दोडामार्ग तिळारी वाठारांत हत्तीचो कळप आसा. दोडामार्गाच्या तिळारी वाठारांत ह्या हत्यांनी धुमाकूळ घातला. त्याच कळपांतल्यान ताटातूट जावन ओंकार हत्ती गोंयांत पाविल्लो खंय. आयतारा सांजे वेळार मोपा वाठारांतल्या श्री वेताळ देवळा लागसर सुणे भोगपाक लागिल्ल्यान हो हत्ती लोकांच्या नदरेक आयिल्लो. हे विशीं थळाव्यांनी रान खात्याक कळीत केल्लें. उपरांत सोमारा हो हत्ती परत आपल्या मूळ स्थानाचेर वचपाक गेल्ल्याचें कळटा. रान खातें ताच्या हालचालींचेर ड्रोन कॅमेऱ्या वरवीं नदर दवरून आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार. घराच्या मुखावेल्यान आमंत्रण दिल्यार आपूण घर वापसी करपाक तयार आशिल्ल्याचें सांगी आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी भाजपा प्रवेशाचे स्पश्ट संकेत दिल्यात. सोमारा पार्सेकार आपल्या वैयक्तीक कामा खातीर मंत्रालयात आयिल्लो. ह्या वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या भाजपा प्रवेशाच्या प्रश्नांचेर तांणी जाप दिली. भाजपा प्रवेशा विशीं लक्ष्मीकांत पार्सेकारान नेमकें कितें सांगलें आयकात. घराचो हेड जो आसा पळय ताका विचारूंक जाय ना. मात तुमचें कितें आहा? म्हजे कडेन प्रपोजल आयल्यार येदीकीर विचार करप. पण अशें आयकलां की तुमी रेडी आसा म्हणून. धरपाक हरकत ना. सो यू आर रेडी? धरपाक हरकत ना. ना बट यू आर रेडी? येस येस यू आर रेडी. तुका फूल उत्तर दिवया. आनीक बरे प्रश्न ना. 27 घर वापसी आतां 27 न्हू 26 म्हणटा तो. आमी 25 दाखयता. 25 सॉरी 25. चला चड उशीर जालो दिसना तुमकां? चड लेट जालो? आतां बेगीन जावपाक जाय.
अशें कांय ना. प्रत्येक गजालीक वेळ आसता. मुहूर्त म्हणटा तो तुका खबर ना, आमच्यान मुहूर्त आसता, त्यामुळे त्या पुरताक जावन वता. At this situation, how do you see BJP in Mandra? ना हांव घरा भायर आसा आनी घराचेर कमेंट मारप हें योग्य न्हय. भितर सत्तलान मागीर सगळें उलयलें. मागीर तूं विचारल्यार मागीर सांगता बरें. त्या सांगपा खातीर हें आसात जर म्हणजे म्हजी जबाबदारी आसा जाल्यार सांगिना. राग तिळक सगळी काडटलो मागीर तूं. राग कोणे म्हाका भायर घाला. आनी एक फॉर्मर ना ते उलयना. सिट्युएशन एज फार एज मांद्रे इज कन्सर्न. किंवा थोड्यांनी म्हटलें थिंगा रस्ते सारके ना, हें पाड घातलें तें पाड घातलें आपल्या आमदारांनी. तुमी छापून हाडला, छापून जर तुमी हाडला आनी आसा तें आसा न्ही. हांव सांगतो गुळगुळीत आहा म्हणून ती म्हजी ते गाडी पळय ती कशी हें जाल्या ती पळय गवळ्या तेजे वयल्यान कळटा न्ही. तुमकां चड खबर आसतली. पर्यटन हंगामातले पयले आंतरराष्ट्रीय क्रूज कॉर्डेलिया एम्प्रेस गोंयांतल्या मुरगांव बंदराचेर 10 तारखेक पावली. ह्या क्रुजांतल्यान 1050 विदेशी पर्यटक आयल्यात. ह्या वेळार गोंयचो पारंपारीक नाच सादरी करून विदेशी पर्यटकांक येवकार दिलो. तशेंच ह्या वर्सा 31 देशी जाल्यार 12 आंतरराष्ट्रीय क्रुजां मुरगांव बंदराचेर येतली. तशेंच आनीकूय 10 आंतरराष्ट्रीय क्रूज येवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती एमपीएचे ट्रॅफिक वेवस्थापक जेरोम क्लेमेंट हांणी दिली. ह्या सिजनाचो फर्स्ट डॉमेस्टीक क्रूज कॉर्डेलिया क्रुजाची MV एम्प्रेस 10 तारखेर येयली. दॅट वॉज द फर्स्ट क्रूज फॉर दीस सीजन. आनी अशेंच आतां आमकां अनदर 31 क्रुजीस येतले. सो फर्स्ट वॉयेज वॉज व्हेरी सक्सेसफूल. वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 1050 पॅसेंजर्स येयले आनी दे वेंट फॉर अ सोर एक्सकर्शन and almost around 985 passengers boarded from here for Agati, Lakshadweep. So it is becoming a hit. The domestic cruise vessel is becoming a hit for the domestic people over here in Goa as well as in India. There are almost around 12 international cruise liners have confirmed, and we are expecting another 10 to get added to it. So if that gets confirmed, then we are definitely going to have an increase of 34% of international cruise lines calling this port for this season. गोंय रान खातें आनी इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी बेंगळुरू हांच्या जोड पालवान गोंयांत पयलेच फावट फॉरेस्ट सॉयल हेल्थ कार्ड जारी केला. ह्या उपक्रमा वरवीं जंगलांतल्या मातयेची चांचणी तशेंच झाडांची लागवड आनी शास्त्रीय पद्दतीन झाडां रोवपाची आनी संवर्धन करपाची येवजण करतले. शेतां प्रमाणेच रानांतल्या मातयेची चांचणी करप तितलेंच गरजेचें आसता. खंयची झाडां खंय लावची हाचेर शास्त्रीय मार्गदर्शन ह्या अहवालांतल्यान मेळटलें आनी रान संवर्धनाक चालना मेळटली म्हणून रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. Today we are talking of something totally different. We are talking about soil impact of actually understanding and data analytics. I was just making a statement that it is not related to this subject, but actually using of data analytics and I'm trying to understand and analyze the data of the forest and the soil in the forest, soil health, which is very important. It is important. I am also one of those persons who is very passionate about the forest, and this is something which is very interesting, but it is important for us to enhance. I think with your help, we will be able to further enhance. The research division never, I don't think, was that strong in any forest department. And today, with the vision of the Honorable Prime Minister and the Government of India and Bhupendra Yadav ji, who is a good friend of mine and Union Minister for Forest and Environment, it is so important to understand the health of the soil in the forest, so that you are able to take the right type of planting, right type of, a very data analyzed in such a manner that you are able to take forth what actually needs to be done in the forest. It is so important that data-driven management of the forest is so important. There only you will be able to get a particular outcome. नहीं तो हम क्या करते हैं कि जाके पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं और उनको लगता है कि वो पेड़ अच्छा वजह से ऊपर आ जाएगा. हम भी ऐसे करते हैं, कुछ पेड़ अच्छा लगा तो लेके लगा देते हैं. लेकिन if you do not understand what is the composition, it's simple in your own home. Today there are various layers that you have to put before you get a proper outcome. वो सीड ट्रांसफर कर सीड हम जो लगाते हैं उसके लिए भी अलग तरीके से हमको प्लान करना पड़ता है कि what is the going to be the outcome. It's important. Goa's forest and the western region has got so much of forest wealth, and then the research division after through, I think we need to send our officers also and give them the exposure that they require.
Government of India has initiated soil health card for agriculture soil, but however it is not included the forest soil in this program. So ICFRE has initiated a new program for preparation of forest soil health card to improve the degraded lands in the afforestation program. कळंगुटे मुखेल रस्त्याची चाळण जाल्या पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान प्रवास करपाक कठीण जाता. इतलेंच न्हय जाल्यार ह्या फोंडकुलांक लागून लोकांक अपघातांक लेगीत तोंड दिवचें पडटा. देखून भौशीक बांदकाम खात्यान हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. 1 नोव्हेंबरा सावन रस्त्यांचेर एकूय फोंडकूल दिसचे ना अशें स्टेटमेंट मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फाटल्या वर्सा केल्लें. मात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें तें स्टेटमेंट तोंडीच उरलां. आतां वर्स जालें तरी प्रत्यक्षात कांय गोंयचे रस्त्यांची स्थिती कांयच बदलूंक ना. हाचे ताजें उदाहरण तुमकां कलंगूटच्या मुखेल रस्त्याचें दिसता. ह्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. रस्त्यावेल्यान प्रवास करतल्यांचे हाल जाल्या. देखून भौशीक बांदकाम खात्यान हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. नोव्हेंबर पर्यंत रस्त्याचेर एकूय खड्डो उरचो ना हे उतर म्हजें हांव सांगता. PWDच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक हांवें सांगलां 1 नोव्हेंबराच्या उपरांत रस्त्याचेर एक सुद्धा खड्डो आमकां दिसचो ना आनी जर दिसलो जाल्यार त्या PWD इंजिनियराचेर स्ट्रिक्टली पनिशमेंट केली वयतली हे हांव निश्चित रित्या सांगपाक सोदतां. ह्यो पळय हिंगासर पळय व्हडो पडला तो आयज आनी कालचो व्हडो न्हू. हो पडलेलो ऑलमोस्ट एक म्हयनो पयलीं जेन्ना पळय हे सुरेजाचें काम करताले पळय तेन्ना हो व्हडो पडलेलो आनी तेंच्यांनी पायप फोडून घातलेले. पायप रिपेर करून तेंच्यांनी ताबडतोब आमी पळय जेन्ना घेवन हाडले की हे दाखोवन दिले की हे व्हडो पडला म्हणून नेक्स्ट डे तेंच्यांनी कॉन्क्रीट घालून ते पत्ते भरलेले आनी परते मागीर ते पायप लायन हाडले पळय ते लिकेज सारके तेंच्यांनी तापोवंक ना म्हणून ते उदीक परतून वयर येवन ते आनी व्हडें पडले. आतां 5 दीस अक्षरशः पावस आहा. ह्या पावसान कोण तरी गोंयकार आनी कलंगूटच्या वाठारान भुरगे आहा पळय तांकां खबर आहा की हो व्हडो पडला म्हणून. ट्युरिस्ट बाबडे तांकां कांय खबर ना आनी दीस इज अ मेजर रोड फ्रॉम कलंगूट टू कांदोली. तो ट्युरिस्ट 100% पडोन फोंडानूय पडला तो. आनी एक सांगूं सोदता जेन्ना पळय CMन एक स्टेटमेंट केल्लो की गणेश चतुर्थीचे पयलीं सगळे रस्ते सारके करून दितलो तो. हांव ताका मुद्दो हो जाप विचारूंक सोदता की हे व्हडे आहा पळय ते अजून पासून तुमच्यांनी सारके करूंक ना. दुसरें म्हणल्यार आतां सद्याक पळय PWD मिनिस्टर जाला तो न्यू मिनिस्टर तेणें म्हाका दिसता जेन्ना तो काँग्रेसीन आहलो तेन्ना एक सेल्फी कॉम्पिटिशन चालू केल्लें ताणें. म्हाका दिसता तेणेन आतां ताबडतोब तेणेन हेजेर एक्शन घेवन ह्या व्हड्याचेर काम करूंक जाय. आनी कितें हे पळय सरकारान पळय काम केलां व्हडें ते सगल्याक घातला. इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ करप्शन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कोनेप्रिया वाठारांत एका धांवत्या स्कुटरेक उजो लागपाचो प्रकार घडलो. फोंडेच्यान कुणे वतना स्कुटरीच्या फाटसून धुंवर येतालो. हे विशीं एका वाहन चालकान स्कुटर चालकाक म्हायती दिली. उपरांत ताणें स्कुटर रस्त्या कुशीक थांबयली तेन्ना स्कुटरीक उजो लागलो अशें ताका कळ्ळें. उज्यान पुराय स्कुटर लासून गेल्या. सुदैवान स्कुटर चालकाक कसलीच दुखापत जावंक ना. जेन्ना गाडी येतालो न्ही हांगा पावलो तो वाटेर तेन्ना तो फाटल्यान ट्रक हे पिकअप येताली ती म्हणपाक की आयज तो रोड दिता कांय आयकोंक येना पावसान पावस पडटा. मागीर जेन्ना हांव फुडें वता गाडी स्लो जाली फुडें वचना आनी कोणच्यान धुंवर उजो येवपाक लागलो. हांव बेगीन देंवलो तुवें गाडी लायले फाटीं येयलो. एकटाच आशिल्लो कामाक वयतालो. स्टेशनार एक 14:45 सुमार कॉल येयलो की फार्मागुडी एक नियर ट्राफीक पुलीस स्टेशना कडेन थंय गाडयेक एक उजो पेट्टलो. सो इमिडिएटली आमी टर्न आउट करून हांगासर पावले तेन्ना ती गाडी ऑलमोस्ट कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्ली म्हणजे बंद जाल्ली. सो आमी आतां आसली ती एक्सटिंग्विश केलो आनी आतां क्लियर केलो. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त
युनिवर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट